officers and men of the Goa Police. And So Gemanes, Soingicha Sarpanch, Savita Lavadkar. Keeping Association, 2015 President of Asian Langdi Federation. 2016 established large site multi-purpose cooperative society Goa. पुलिस फोर्स को आधुनिक बनाने के लिए गोवा सरकार फ्रंट से लीड कर रही है और जो फार फ्लंग एरिया है कहीं पीछे ना छूट जाए उसके लिए ऑनरेबल स्पीकर साहब हमेशा से पुलिस को सपोर्ट करते रहे। मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। This Mallikarjun camp will definitely give humongous help to the local police as well as the personnel who are the resident of these places will definitely help not only to their families but to the police organization. I will not repeat what already has been said. I just thank Honorable Speaker sir for his genuine help to the Goa Police. I thank you all for participating in this wonderful function and once again assure the population of the area and the Nagar Pramukh that with this augmentation of IRDN camp here, we will definitely serve better the area. आजच्या कॅम्पाच्या उद्घाटन सोहळ्यात हांगा उलयत आसतना खूप आनंद जाता, कारण एक गजाल आमकां लक्षांत येता की IRB कॅम्पाची हांगा काणकोण जावचो ही मागणी मागे दिसा गेली 8-10 वर्सांची आणि बऱ्याच वेळाचेर मागणी येता पण त्या मागण्याची ज्या प्रकार ग्रेविटी आसा केन्ना केन्ना आमकां लक्षांत येना। म्हणजे संवेदनशील जे आसा न्ही, खरें हो विशय अत्यंत संवेदनशील विशय आसा आणि काणकोणच्या लोकां खातीर तरी तो संवेदनशील विशय। काणकोणचे आमचे बरेच जण भाव आसा, काणकोण, सांगे, केपें ह्या भागांतले जे प्रामुख्यान जे IRB पुलीस म्हणजे आमी तांकां अपॉइंटमेंट जाता तांकां राखीव दल न्ही आसा न्ही, ताचे खातीर ते पणजे वचचें पडटा। म्हणजे गोंय शांत आसा पूण तशें खूब मोठी गजाली गरज लागता अशें ना, पण आमी पुलीस फोर्स जो आसा केन्ना आमकां गरज पडटलो तें सांगूं येना, जो पर्यंत शांत आसा ठीक आसा। पण अशा स्थितीन जे आसा न्ही की IRB जें दल जें आसा आमी गोंयांत जे आसा एस्टाब्लीश केल्लें आसा आनी त्यामुळे एखादो जो पुलीस जो आसा न्ही हांगा साकून तो बायकान पणजे वता, केन्ना केन्ना जो असो बारीक मोठे जर प्रसंग आयले आसत जर जायत न्ही ताका रातचें वचचें पडटा, केन्नाय खंयच्याय क्षणाक वचचें पडटा आनी त्या वेळाचेर आसा त्या स्टेजीक ताका म्हणजे आपली बायक घेवन वचचें पडटा। त्या वेळाचेर आज आमकां लक्षांत येता की हांगा साकून तो एखादो तरूण जो आसा पुलीस आपलो भाव भयण कितें जाणां पणजे बायक घेवन वता रातचे खंय आनी त्या वेळाचेर प्रत्येकाक एक हुस्क आसता। म्हणजे आवयक हुस्क आसता, बायलेक हुस्क आसता, ताच्या भुरग्यांक हुस्क आसता की केन्ना केन्ना आज केन्ना की खंय एक्सिडेंट जाता तें सांगूं येना। म्हाका अशें पुलिसाचे सुद्दां कितलेशेच एक्सिडेंट अशा जाल्ले आमी पळय आमकां लक्षांत येता। हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलें अशें तरेचे अत्यंत आनी सगळ्यात मोठी म्हाका गजाल म्हाका याद जाता ती आदले DGP आसा जसपाल सिंग आसा ताणें तो विशय उखलून धरलो आनी स्पीकर सर सांगता ती गजाल बरोबर आसा ही मानून घेतली आनी ताणें तोच विशय तितलोच सिरियसली म्हणजे 10 वर्सां जाल्यार सुद्दां जालें नाशिल्लें, पण जसपाल सिंगा तो विशय ती ग्रेविटी ताका लक्षांत आयली आनी तो विशय ताणें उखललो आनी आपूण वता सुद्दां ताणें बाकी सगळे प्रोसेस करता आसतना ताणें ताका मान्यता दिवन ते गेले। आज सुद्दां ताका लक्षांत आज सुरतांतलो मो ताका चिंता आसा थंयच्यान तो दिल्लीच्यान आज दिल्ली ट्रान्सपोर्ट जालो आसता पूण दिल्लीच्यान सुद्दां तो आसा ताका ह्या विशयाची संवेदना ग्रेविटी आसा। पूण हांव खरें म्हळ्यार ताजे उपकार मानता। गोंय सरकाराचे आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसा
की प्रत्येक गजाल जसं त्याच सेन्सिटीव जे हातूंतल्यान ते घेतात आणि आमकां त्या ताजे रिजल्ट आमकां दितात त्यामुळे तांचे आभार व्यक्त करता. 1-2% 3% म्हणजे खंय तरी ड्रिंक्स घेता बाकी सगळें करता आनी तातूंतल्यान पुलीस डिपार्टमेंटचें नांव जे बदनाम जाता. त्यामुळे आज IRB कॅम्पानी वयल्यान काम तुमकां उरचें चड पडलें पूण ताजो एक खंय तरी क्रिएटीव हातूंत जो उपयोग करपाक शकले जायत न्ही जाल्यार तुमची जी आशिल्ली स्ट्रेंथ ताकद जी आसा न्ही की सोशल एटीट्यूड मायंडसेट तुमचो तो जर तुमी मातसो ओपन केला आसत जायत न्ही की IRBचे पुलीस सुद्दां जे आसा मागीर खूब कितें करूं येता. मग त्या दृश्टिकोनाचेर एक पॉझिटीव एवरीन बाब सांगपाक सोदता हांव की तुमी त्या दिशेन तांकां डायरेक्शन दिवचें मार्गदर्शन करचें आनी म्हाका सगळे जे फॅमिली आसा फॅमिली आयिल्ले आसा सगळ्यांच्यो त्यामुळे आजच्या दिसाक जे आसा तुमकां सगळ्यांक ह्या कॅम्पाच्यो शुभेच्छा दिता आनी तुमचो पूत जो आसा न्ही म्हणजे ताजे सेक्युरिटी म्हणजे ताजो सेफ आसचो म्हणजे त्याच दृश्टिकोनाच्यान आपल्या फॅमिली सगळ्यांनी तुमी सांबाळचें अशें हांव अपेक्षा व्यक्त करता.